बीजेपीचो उत्तर गोय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायकान सांताक्रूज जाल्यार दक्षिण गोयचो उमेदवार सावयकारान फोंड्या प्रचार केलो। आमचो खासदार फोंड्या सगळ्या परिसरांत मार्केट परिसरांत फेरी मारता, लोकांच्यो गाठी भेटी घेता। जो प्रतिसाद जर पळयत लोकांचो आनी मूड हांगाचो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता मेजॉरिटी हांगा 70-80% तरी वोटींग नरेंद्र बाबा जातले, हातूंत मात्तूय दुबाव ना। कारण देशभर फाटल्या 5 वर्सांत जे मोदी सरकारान डेव्हलपमेंट केला, अनेक स्किमी हाडल्या गरिबां खातीर, तीक परतो पंतप्रधान करप आनी ताका लागून ही देशाची निवडणूक आशिल्ल्यान म्हाका दिसता आमचे गोंयांत दोनूय खासदार भारतीय जनता पक्षाचे येतले, हातूंत मात्तूय दुबाव ना। आनीक लोकांचो सगळ्या कडांनी आमकां खूब व्हडलो प्रतिसाद हो मेळटा। हेजें कारण म्हणजे फाटल्या 5 वर्सां भितर सावथ गोंया भितर ज्या पद्दतीची कामां जाल्ली आसा डेव्हलपमेंटाची, रस्त्याची, पुलांची, जावं ती IIT NIT जे आसतले, पासपोर्ट ऑफिस आसतले, हातूंतल्यान खरें म्हणजे लोकांक आयज लक्षांत येवपाक लागिल्लें आसा की कशा पद्दतीचो सपोर्ट फाटल्या 5 वर्सां भितर सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां मेळ्ळा। त्या दीपक ढवळीकराक पूर्णपणे सन्मान जो आसलो तो आमचे सरकार आमी 21 जाण निवडून आयले 2012 सालाक। कांयच गरज नासली ढवळीकराक मंत्री करपाची, मनोहर पर्रीकारान दोगांय जाणांक मंत्री केले। त्यामुळे आमची संस्कृती न्ही, पक्ष फोडपाची आमची संस्कृती न्ही। जेन्ना तुमकां कितें दिवपाचो वेळ आयलो तेन्ना तुमी दोगांय जाणांनी आपसांत कित्याक वांटून घेतले, ते लव मामलेदाराक कित्याक दिवना तर मंत्रीपद? सादो प्रश्न आसा। आमी सांगलेले ताका, मनोहरान खूब आग्रह केलो, अरे तुमच्या पैकी एक मंत्री जाणे दुसरो ताका करूंक ना, दोगांय जाण आपल्याच घरांतले मंत्री जाले। त्यामुळे हांच्या बहुजन समाजाचें प्रेम ते कितें? पंतप्रधान मोदीजीन कितें केलां म्हाका दिसता ह्या देशाक सगळ्यांत मोठी गोष्ट एक प्रत्येकाचो सन्मान ही महत्वाची गोष्ट आसा। आमचो अपमान करून कसलेय हे सामान्य मनीस, आमचो जो वोटर्स आसता गोंयकार जो आसतलो तो खंय तरी आपले अपमान करून आपले फायद्याचे केन्नाच चिंतले। पयलीं ताका आपलो स्वाभिमान हो गोंयकारांनी केन्नाच सोडूं ना, आनी हो जो स्वाभिमान आसा तो केन्नाय आमी खंय दवरची ना। त्यामुळे आज मोदीन ह्या देशाचो स्वाभिमान ह्या जगान वयर काडपाचें भरपूर काम केल्लें आसा